सुनो झगडटात शेजारी मुरगडटात. सुनो झगडटात शेजारी मुरगडटात. बऱ्यांतलो बरो तियात्र म्हणून सगलो लोक वचोन चयतात. आनी हांव नकळो तुमी दोगांयनी म्हाका तियात्रा कित्याक व्हरनाय म्हूण. कित्याक व्हराय मरे, म्हाका म्हूण तियात्र चोवपा जायो न्हू. आयक आमी वताय गो तुका दोगांय तियात्राक. कित्याक भिल तूं? आमी वताय म्हूण सांगलें न्हू. राव तूं म्हणनाका, आमी म्हणनाका, हांव वता, हांव एकलो वता तेका तियात्रा. तुका जाय तूं आनी कोणाकूय घेवन वच कळ्ळें न्हू. तुमी दोगांय झगडत रावय. म्हाका दिसता हांव एकलें वचोन इल्या बरें तियात्राक. मोगाचें कॉमेडियन रिचर्डागे तियात्र. सुनू झगडटात शेजारी मुरगडटात. बरो तियात्र म्हणून सगळ्या लोकांनी वाखाणला. जायते शो जाले, सगळे हावसफूल. 2-3 दीस पयलीं हावसफूल जाताय. 8 तारखेर म्हणजे 3:30 8 तारखेर पाय तियात्रीस हॉल मारगांव हिंगासर आसतलो कॉमेडियन रिचर्डागे तियात्र. देखून ऑनलायन जाल्यार ऑनलायन तिकेट काडाय आनीक तुमगेलें सीट तुमी बूक करून दवराय. मागीर म्हणनाकाय हे पाटी तुमकां तियात्र चुकलो आनी हावसफूल जाल म्हूण. सगल्या दादल्या सांगता 8 तारीख म्हणटा ती वुमन्स डे म्हळ्यार बायलांगेलो दीस. आनी तुगेले बायलेक तुज्यान खुशाल करूं जाता हो तियात्र दाखयन. सुनो झगडटात शेजारी मुरगडटात कॉमेडियन रिचर्डागेलो तियात्र. देखून बायले खुशाल दवरपा तरी आयजूच ऑनलायन तिकेट बूक कर, नाजाल्यार हॉलाक वचून रवींद्र भवन हॉल पाय तियात्रीस हॉल थिंग वचून तिकेट काड आनी हो तियात्र चोवपाक मेळटलो 8 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता पाय तियात्रीस हॉल मारगांव हांगासर. देव बरें करूं.